कशें दिसता आतां? देव आसा. कितें जाल्लें कितें तुका परत हाडलो तो? कितें जालें? हां क्रायम हां व्हडलो कितें चेस्ट पेन जातालें? घोळ येयली? जेवणाचें कशें आसलें तुका थंय? हांवें फास्टींग केल्लें. तुवें फास्टींग केल्लें? ओके. आनी आतां तुका स्टेबल आहा म्हटलां? आतां हेल्थ कशें आहा? तुका आतां घरा वच सांगला रामा? बरें दिसता म्हाका. मातशें बरें कितें सांगूंक सोदता हे सगळ्या हेचेर? देव आसा. देव आसा. जस्टीस मेळटली? कितें म्हणूंक सोदता तूं? 2 दीस तुका अरेस्ट केलो, खंय तरी हॅरेसमेंट जाता अशें म्हटलेलें. ह्या सगळ्याचेर कितें एक क्रांतिकारी कशी घडोवन हाडली तुवें ती? देव आसा. हांव इतलें एकूच मिनट मातसो. देव आसा. रामा हे मातसो भायर. प्लीज पाया पडून एक व्हिडिओ घाला आणि सांगा रामाक आम्ही सगळे ॲक्टिव्हिस्टांच्या बरोबर आसा. प्लीज बाबा अन्न ग्रहण कर किंवा उदक तरी पी म्हणून. एक तुमकां प्रश्न, आपण जेवचो ना, आपण बेलीक वयचो ना आनी अखेरेक खंय तरी जशें तुमी म्हटलें की आमरण उपोशण केलें. आमरण उपोशण करून तेणें आपले जे सॅक्रिफायस केल्ले आसा तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे, ह्या हेचेर सरकाराचे दोळे उगाडटले अशें दिसता तुमकां अजून आतां? आमी आमच्या आयुश्यभर आतां इतलीं वर्सां आमी उलयतात, ॲक्टिव्हिस्ट उलयतात. म्हाका खबर ना कितल्या प्रमाणान सरकाराचे दोळे जर सरकार जो न्हिदला तो आज बाबा उठून दोळे उगडे करून पळयतात लोकांक आनी ॲक्टिव्हिस्ट तांकां जे दाखोवपाचो प्रयत्न करता. ॲक्टिव्हिस्ट म्हळ्यार कोण? हो सरकाराचोच एक भाग आसा, अविभाज्य भाग, आनी तो दाखोवन दिता. ॲक्टिव्हिस्ट हो म्हळ्यार सरकाराचे दोळे. ॲक्टिव्हिस्ट हो सरकाराचे नाक, कान, तोंड. कित्याक खबर आसा, ज्या ज्या जाग्यार सरकार खंय तरी कमी पडटा त्या जाग्यार तो ॲक्टिव्हिस्ट दाखोवन दिता सरकाराक की हांगा अमूक चुकिल्लें आसा, मातशें तें करेक्शन कर आनी गोवा हो प्रगतशील जावचो आनी प्रगती कडेन वचचो. दुसरी गजाल, तुवें म्हणिल्ले प्रमाणे रामान ज्या पद्दतीन रामाक जेन्ना बेल दिवपाचो प्रयत्न जालो, रामान पयलींच सांगिल्लें आपूण बेल घेवचो ना. पण कशें आसा, शेवटी आमकांय दिसता की रामा भायर येवचो. आमी सगळे ॲक्टिव्हिस्टांनी आनी ताच्या बायलेन एकदम फोर्स केलो की कितें जावं रामाक बेल. आमी सगळे प्रयत्न करून बेल घेतली आमी. फक्त आतां कितें रामाची प्रकृती खालावल्या होच एक विशय आसा. सध्या बेलीचो प्रोसिजर खंय पावल्लो आसा? कितें म्हळें? बेलीचो प्रोसिजर खंय? बेल रामाक अजून मेळपाची आसा. पावलो बाबा रामाक अरेस्ट केलो म्हणून आमी ताबडतोब थंय पावले पुलीस स्टेशनाचेर आनी मागीर कांय वेळान आमी 4-5 जाण मेळून ताची कस्टडीक वचून ताका पळयलो. आनी म्हाका इतलें वायट दिसलें की म्हाकाय असोच एक फावटी कस्टडीक घातिलो. हांवें विचारलें रामाक, बाबा कितें तूं येयला? हांव म्हणपालो म्हाका कांयच उलोवपाचें ना, म्हाका खावपाचें ना आनी तुमी म्हाका बेली घालनाकात. कित्याक म्हाका बेल घेवपाची ना. म्हाका अन्याय विशीं कितें काय म्हणल्यार अरेस्ट केला आनी भितर दवरला. मागीर जालें, आमी कितें व्हरपाचें दिलें. पूण म्हाका दिसता ताणें अन्नाचो एक वांटो सुद्दां घेवंक ना. सकाळ फुडें आमी गेले, सगळे आमचे ॲक्टिव्हिस्ट आहा ते थंय उबे रावले आनी ॲक्टिव्हिस्टांक कितें काय म्हणल्यार थंय ताका वचून पळोवपाक दिलो ना. ताच्या आवयक आनी बापायक, ताच्या बायलेक सुद्दां हांव पळोवपाक दिलें ना. ती बाबडी च्या आनी कितें अन्न घेवन आयिल्लें ताचें दिवपाक, तेंय तांकां दिवं ना. पूण जालें कितें जालें, ताका फाटल्या दारांतल्यान कितें काय म्हणल्यार ताका व्हेलो. फाटल्या दारांतल्यान व्हेलो आनी आमकां पळोवपाक दिलो ना. म्हण हांव शाबासकी दिता इन गोवाक. नेहा जे बाय आहा ते कवरींग करताले, ताणें कितें म्हणल्यार हांगा स्पॉट आउट केलो खंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. आनी हांव खरें जो आमकां रामाक पळोवपाक जाय आशिल्लो तो टीव्हीचेर आमी दिश्टी पडलो. मागीर ताका कितें म्हणल्यार कोलवाळे व्हेलो आनी कोलवाळे जें पळय प्रकरण आतां जालें तो पडलो आनी ताका आतां हांगा हाडला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. म्हाका खरोखरच वायट दिसता, कित्याक बाबा तो कितलोय असो तोंडांनी कितलोय उलोवणी, पूण कितें आसा आमी तितले फिजिकली तितले स्ट्रॉंग ना ॲक्टिव्हिस्ट. ताका काळजाक कितें तरी मातशें दुखलें कळ्ळें तुका. ताका तो कितें म्हणल्यार ताका कार्डियक अशें कितें पेन आयल्या. सो हांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे जितले जे हे आसात ऑफिसर आसात, मेडिकल ऑफिसर आसात, तांकां विनवणी करता की बाबा ताची तब्येतीची तुमी काळजी घेयात. कित्याक हो आमचो अनमोल हिरो असो, मोती असो. कित्याक प्रत्येक कितें काय म्हणल्यार तो विशयाचेर आवाज काडटा, धांवता, हें करता, कळ्ळें तुका. आनी
आपल्या परी कितें काय म्हणल्यार जाता तशें करता. त्या खातीर ही जी पळय आतां जी एक टर्न घडलेलो गोंयच्या हाज्या राजकारणाक आनी गोंयच्या सगळे समाजकारणाक हो एक टर्निंग पॉयंट आसा. कित्याक एक्टिविस्टांक आतां ते टार्गेट करपाक लागले. संजय बर्डेक आतां कितें म्हणल्यार कोल्हापुरा व्हेला ताका बर्डे आज पर्यंत ताका ही इज ट्रायंग व्हेरी हार्ड टू गेट अ बेल अजून मेळूना. मंडे आतां दवरल्या. सो हें कितें दाखयता दर्शता की बाबा खंय तरी बाबा तुमी तर आवाज केलो तशें तुमचे आमी चेपण हाडटले. हें बरोबर न्ही. कित्याक बाबा एक्टिविस्ट आज आमी बेकार पडूनात. आमकां काम धंदे आसात, आमकां घरदार आसा, आमकां बाळ भुरगीं आसा, सगळें आसा. पूण हें सोडून आमी कित्याक करतात की तुमचें ओपोजिशन खंय तरी कमी पडल्यात. ओपोजिशनाची भुमिका जी पळय आसा ती सामकी कमजोर जाल्या. आतां 7 जाण आशिल्ले कित्याक म्हणल्यार तुमी कितें म्हणल्यार व्हडलो प्रोटेस्ट हाडपाक जाय आशिल्लो आझाद मैदानाचेर की बाबा एक एक्टिविस्टाक तुमी कसो कितें हें केलो. आमचे प्रश्न तो काडटालो, ओपोजिशनाचे प्रश्न काडटालो, गोंयचे जेन्युअन प्रश्न काडटालो. उत्तर विचारपाक जाय आशिल्लें सीएमाक. पूण सीएमाक आज कोण जाप करना म्हणून ताचें फावता. अरे बरोबर न्ही. हें डेमोक्रेसीक बरोबर सामकें घातक आसा की डेमोक्रेसी जी पळय आसा बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही रुलींग आनी ओपोजिशनाचेर ही डेमोक्रेसी ताका लागून उरल्या. आनी समज ओपोजिशन जर ना जाल्यार ह्या डेमोक्रेसीचें घट्टण जातलें आनी फॉर शुअर. आनी दीस इज द ब्रेकींग पॉयंट. सो आय रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी ओपोजिशन विथीन द गव्हर्मेंट एंड आउटसायड द गव्हर्मेंट आनी ओपोजिशन की बाबा तुमी आतां आवाज करात. आज विजय देसाय खरो हांव विजय सरदेसायचें हांव खरेंच कौतुक करता. ताणें प्रामाणीकपणान सांगलें की बाबा हें जें पळय तानाशाही चल्ल्या, जी आतां बेबंदशाही चल्ल्या ती खंय तरी ताका आळो हाडपाक जाय. खंय तरी आवाज लोकांनी उठोवपाक जाय. हें तर उपडना जाल्यार. आनी अशें करून समज म्हूण तूं आमी तर वोगी तर रावले जाल्यार गोंयचो सत्यानाश हो अटळ आसा जो 10 वर्सांनी सत्यानाश जातलो तो आनी 2 वर्सांनी जातलो. अशें म्हाका हांव तुमकां क्लियर कट सांगता. त्या खातीर तुमी रस्त्यार देवात आनी तुमचो ओपोज करा त्या गव्हर्मेंटाक. प्रोसिजर चालू आसा.